नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। 2027च्या वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन युती विशीं एका म्हयन्या भितर आपली भुमिका करची स्पश्ट, ना जाल्यार स्वतंत्र पक्ष करतलो स्थापन, आदलो मंत्री मिकी पाशेकोची शिटकावणी। बँक कर्मचाऱ्यां खातीर सप्तकात 5 दीस काम आनी 2 दीस सुटी लागू करची म्हूण बँकाचो देशव्यापी संप। युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स खाला पणजेच्या आदात मैदानाचेर बँक कर्मचाऱ्यांनी केली निर्देशना। दिवचल मालांतल्यान 2 वाड्याचें नामकरण, हरिजन वाड्याचें राष्ट्रोळी जाल्यार धनगर वाड्याचें कुळनगर। दिवचलच्या पालिकेन मंडळ बसकेंत घेतलो निर्णय। गोंयांत तापला युनिटी मॉलाचो वाद, फुडारी विरोधकाच्या आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया। हे मॉल हांगा येवचें ना केन्नाच, ही फक्त चल्ल्या नाटकां। भाजपा आनी आरजीपी चलता हातात हात घालून हात, आदलो मंत्री मिकीचो सणसणीत आरोप। दर्यादेगेवेले राज्य म्हूण ग्रीन आनी ब्लू इकॉनॉमी मुखार व्हरपाक गोंय आसा कटिबद्ध। 2050 मेरेन 100% रिन्युएबल एनर्जी कडेन वाटपाल करपा खातीर क्लीन एनर्जी रोड मॅप केला तयार, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। मोर्जे गुळे वखदाची तस्करी करप्यांक मांद्रे पुलिसांनी केलो अटक। 4.72 लाखाचो 5.5 किलो गांजा केलो जप्त। आता खबरो विस्तारान। प्रलंबित मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान बँकांनी देशव्यापी संप केला। युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स खाला पणजेच्या आदात मैदानाचेर बँक कर्मचाऱ्यांनी निर्देशना केली। बँक कर्मचाऱ्यां खातीर सप्तकात 5 दीस काम आनी 2 दीस सुटी लागीं करची म्हण तांची मागणी आसा। सध्या बँक कर्मचारी सप्तकात 6 दीस काम करतात, ताका आयताराची सुटी मेळटा। ह्या शिवाय म्हयन्याचो दुसरो आनी चवथो शेनवार बँकेक सुटी आसता, मात सगळे शेनवार सुटी दिवची म्हण युनियनाची मागणी आसा। You have gathered here. I'm happy to see the large crowd. Today we have striking and also losing 1 day salary. I have hats off to you, all of you. This demand of 5 days banking is over the decade. We were demanding this 5-day banking with the IBA government. But till today, government is not approving our 5-day banking demand. In 2015, we got two Saturdays holiday, 2nd and 4th. Rest, it was assured by the government that we will consider your demand. I will not go in deep because we have many speakers to speak, and agenda is single. It a very single non-negotiable demand, that is 5-day banking. 2024 the agreement was signed between IBA and UFU that all Saturdays will be holiday, and IBA recommended to the government, but almost 2 years passed. It is lying in the tower of government. We have demonstrated in Panji, Madgaon, Vasco, Honda, Sanklim, Bichole. 2 times demonstration was done. The office bearer of all the unions has made a dharna here. We have been sitting here for dharna on 5th January 2026. We have done a signature campaigning also. We have sent a letters to the finance minister by all the bank branches employees. Today, in the entire country, more than 8 lakh employees, officers, clerks, sub-staff are on strike, sacrificing their 1 day salary. More than 2 lakh branches, more than 88 out of it, 88,000 plus branches of the public sector bank, more than 1 lakh branches
of the cooperative bank and other private banks are on strike today in the entire country. It's a massive strike involving each and every bank employee, involving the sacrifice of one day's salary. The question before us, why such a massive strike for this demand? This is a simple demand, a logical demand, a justified demand, and yet the government made 8 lakh employees to go on strike to sacrifice their salary. More than 2 lakh branches have been closed. Our demand started in 2012 when we were preparing for the 10th bipartite settlement. Because you remember, bank branches were working half day on all Saturdays at that time. In 2015, in the 10th bipartite settlement, it was agreed that the second and the fourth Saturday will be a holiday, whereas the other Saturday will be full day working. But we continued our demand of Saturday off on all the days. Unfortunately, for the 11th bipartite time, we could not press the demand because we were during the COVID situation. दिवचल पालिका वाठारात येवपी धनगर आणि हरिजन वाड्याची नावां आता बदलतली. पालिकेन पास केल्ल्या ठरावाप्रमाण आता धनगर वाड्याचे कुळण जाल्यार हरिजन वाड्याचे राष्ट्रोळी नगर अशें नामकरण जातले. पालिका प्रशासन खात्याच्या अधिसुचोवणी प्रमाण वाड्याचे नाव बदलपाच्या विशयाचेर पालिका मंडळाची एक विशेष बसका मंगळारा जाली. बसकेत दोनूय वाड्याचे नामकरण करपाचो ठराव पास केलो. आयज स्पेशल मिटींग असली डिचोली नगरपालिकेची. मेन तेंच्यांनी मुद्दो घेतलो म्हणल्यार आमचे कावन्सिलान दोन अशे एक वाडे असले जे जातीचेर तेंची नांवां असली. म्हणटा ते धनगर वाडो आनी दुसरो म्हणटा तो हरिजन वाडा. सो कन्सर्न रिस्पेक्टेड कावन्सिलर्स आसा तेंच्यांनी एक हे घेतले, एक नांवां रिप्रेझेंट केले की खंय तांकां एक दिसलें की जी जातीचेर नांवां आसा पळय ती चेंज जावपाक जाय म्हणून. सो तेंच्यांनी फायंड आवट केले आनी कन्सल्ट करून त्या जाग्याच्या लोकां कडल्यान एक नांवां चेंज करपाचो प्रस्ताव हाडलो. सो धनगर वाडो जो आसा जो आमच्या गुंजन कोरगांवकर हेच्या वाड्या हेचेर पडटा. सो तेणीन हाडला तें चेंज करून आमकां की कुळण वाडो म्हणून चेंज करपाक नांव. आनी दुसरें म्हणटा तें हरिजन वाडा. हरिजन वाडा तें नांव राष्ट्रोळी नगर हे पास करपाचें आमचो आयज मांडलेले. तो कावन्सिलान हो ठराव पास केल्लो आसा. सो आमी हे लेटर आतां कन्सर्न DMAकूय धाडटले, इलेक्शन सेलाकूय धाडटले. सो आयच्यान हे नांव धनगर वाडा आसा ते कुळण वाडा म्हणून हे जातले, फुडें वयतले. आनी दुसरें म्हणटा ते हरिजन वाडा आसा ते राष्ट्रोळी नगर म्हणून. सो आमी कन्सर्न कावन्सिलरान एक सुजावूय हे केल्लो, फॉरवर्ड केल्लो की तांकां एक बोर्ड दिवचो म्हणून. सो आमी तांकां बोर्डूय नांव घालून तांकां दितले. आमी आज स्पेशल मिटींग घेतली की आमच्या नगरपालिकेन एरियेन दोन वाडे आसा. ते एक आमचो नायक नगराक थंय आसा तो हरिजन वाडो आनी दुसरो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा तो धनगर वाडो. म्हणून आमकां अशें केल्लें की म्हणजे सरकारा कडल्यान येयल्लें आनी पंतप्रधान मोदीनूय आमकां सांगलां की जाती वचत खंयूच नांव आसूंक येना वाड्याचें. म्हणून ताका आमी नांव बदलपाचें घेतलें एक मतान सगळ्या नगरसेवकांनी की जो हरिजन वाडो आसा ताका राष्ट्रोळी नगर करपाचें आनी जो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन धनगर वाडो आसा ताका कुळण वाडा अशें नांव दिवपाचें नामकरण केल्लें आसा. 2027च्या वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन युती विशीं एका म्हयन्या भितर आपली भुमिका स्पश्ट करची नाजाल्यार आपूण स्वताचो पक्ष स्थापन करतलो अशी शिटकावणी आदले मंत्री मिकी पाशेकून दिल्या. हेर पक्षांतल्या कांय फुडाऱ्या कडल्यान जावपी आरोपांचेर काँग्रेसीचे फुडारी कित्याक ओगी आसात असो प्रश्नूय मिकीन केला. आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेचेर तीव्र नाराजगी उक्तायला. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन एका म्हयन्या भितर युती विशीं स्पश्ट भूमिका मांडची नाजाल्यार आपूण आपलो स्वताचो पक्ष स्थापन करतलो अशी शिटकावणी मिकीन दिल्या. तशेंच आपल्या मतदारसंघात आपलेच वर्चस्व आशिल्ल्यान अपक्ष उमेदवार म्हूण जर रावलो जाल्यारूय आपूण वेंचून येवपाक शकता असो विश्वासूय मिकीन उक्तायलो. हॅपी
आम सावथा सीट के म्हणून सावथा 8 सीट घेऊन होईल केदो सरकार घडले रे केदो सरकार घडले केदो गोंय बद्दल केदो हाडले गोंय चेंज केदो करतले म्हाका समजना सो हांवें कित्याक सपोर्ट जावपा हाका लागून त्या पासत हांव ताका अल्टिमेटम दिता 1 मिनिट टायम लेट देम डिसायड हाल म्हणपा नाका बाबा मिकी बायसोला मिकी काँग्रेस वोट फोडपाक वोट आहा तो तुमगे बापायका न्हू आमी ज्या काँग्रेस मतदारसंघान काँग्रेसाचो काँग्रेस जो मतदारसंघ आशिल्लो 2002 काबार केलेलो बाणाले थंय 2002 काबार केलो काबार जालो आयज पासून तेचो तेच पयले उपरांत नवी हांव बसलो हांवें 12,000 काडली मरे बाबा कित्याक तुमी तेंच कितें हांवें लोक काँग्रेसा हातीचेर वच मात म्हणून तें कित्याक मनान दिना लास्ट काबार करता आसतना एक मेसेज पावपाक जाय म्हाका गोंय पोरजे केले काँग्रेसाक हाल्यामूच गुन्यांव नाकाय हांव तो ओपनली भायर सरलो पार्टीकेन हाल म्हणा मिकी काँग्रेसाक वोट फोडूंक भायर सर म्हणून हांव तुका 1 मिनिट टायम दिता 1 मिनिट टायम दिता कित्याक आनी टायम ना तेगे तो तशी आहाय इलेक्शनाक म्हणजे नॉमिनेशन भरपाक 4-5 दिसा म्हळ्यार तिकेट दिताय तो कॅन्डिडेट केदो कॅम्पेन करतलो आनी केदो इलेक्शन झुजतलो हेंचे बरें तिकेट मागपाक झुजपा जाय हेंचे भितर झुजपा जाय आनी हेंका तिकेट मेळ म्हणटकच लोकांक बरें एलोकेटेड आहाय तेंचे बरें असो झुजपा जाय मागीर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दर्यादेगेवेले राज्य म्हूण ग्रीन आनी ब्लू इकॉनॉमी मुखार व्हरपाक गोंय कटिबद्ध आसा. सागरी संसाधनाच्या जबाबदार वापरा बरोबर क्लीन एनर्जी आनी शाश्वत उदरगत फुडें वचपाक जाय. हो समतोल आमचो फुडार थारायतलो, आर्थीक वाड करतलो, पर्यावरण संरक्षणाक आदार दितलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच 2050 मेरेन 100% रिन्युएबल एनर्जी कडेन वाटचाल करपा खातीर गोंयांत क्लीन एनर्जी रोड मॅप तयार केला अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. इंडिया एनर्जी सप्तक 2026च्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. India Energy Week has evolved into more than a conference. It is a place where the global energy commitment meets with a shared goal to move from the ideas to action and from ambitions to implementations. Goa is an honor to host this important dialogue and to serve the permanent home for India Energy Week. This is not only the proud moment for Goa, it is a meaningful responsibility. At this important moment, I would like to express a deep appreciation for the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who consistently strengthened India's path towards the energy security, energy self-reliance, and climate responsibility. Under his leadership, India has emerged as a global voice of solutions anchored in capability, confidence, and commitment. Goa has articulated a clean energy roadmap and with the vision to transition towards the 100% renewable energy by 2050. The India Energy Week 2026 will support tourism services, local entrepreneurs, and employment, contributing directly to the regional growth. This event will not only generate the discussion inside the conference hall, but also creates the opportunity behind them, benefiting the local community and strengthening the Goa's position as a global destination for the dialogue and development in green economy and blue economy, the Goa's dual responsibility. As a coastal state, the Goa is committed to advancing both green economy and the blue economy. We believe clean energy and sustainable development must progress together with the responsible use of ocean resource. This balance will define our future, where economic progress supports the environmental protections and developmental strength resilience. India Energy Week 2026 is a moment for partnership. युनिटी मॉल प्रकल्प चिमला केन्नाच येवचो ना. ह्या प्रकल्पा आड राजकीय चौकळीक गती मेळ्ळ्या आनी आरजीपी ह्या प्रश्नाचेर आक्रमक जाला. सध्या युकेचे भोंवडेचेर आशिल्ल्या आरजीपीचे फुडारी बेगीनूच गोंयांत परतून येतले आनी चिंबलकारांक तेंको दिवपा खातीर उपोशण करतले. मजगतीं 2027 वर्साच्या वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपा अप्रत्यक्ष रितीन आरजीपीक घटमूट करता असो आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. पळयात.
गोंयांत चिंबलाच्या युनिटी मॉलाचो विशय बरोच गाजता. फुडारी विरोधकांच्यो लेगीत आर्त्यो प्रतिक्रिया मुखार येत आसा. युनिटी मॉलाचो विशय आनीक कांय दिसांनी सोंपतलो. हो प्रकल्प हांगा केन्नाच येवचो ना. ही फकत दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या. सध्या युकेच्या भोंवडेर आशिल्लो आरजीपीचो आमदार बेगीन गोंयांत परतून येतलो आनी चिंबलाच्या गांवकारांक तेंको दिवपा खातीर निशेध करतलो, अशें आदलो मंत्री मिकीचें म्हणणें. हांगा भाजपा आनी आरजीपीचे दोनूय हात वांगडा चलता असो सणसणीत आरोप मिकीन केलो. तशेंच हो सरकार युनिटी मॉल स्क्रॅप करतले आनी नांव जातले आरजीपीचे. ही सगळी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट. ही सगळी 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी चल्ल्या. भाजपा आरजीपीक व्हड करपाचो यत्न करता असो आरोप आदलो मंत्री मिकी पाचेकोन केला. आता विषय कितें आतां मॉलाचो विशय लोकांक फकत दाखोवपाक. त्या मॉलाक लागून लोक रस्त्यार येतात. त्या लोकांकूय एक कितें जालो हा लोकांक हे पॉलिटिशियन थोडे आहा ते एक एक्टर कशे आनी जो लोक आयज प्रोटेस्ट करता ताकाय खबर ना ह्या मॉला फाटल्यान कितें आहा तें एक्झॅक्टली. आतां तुमकां सांगा सुद्दां हे आनीक एक वीक एक आठवडो राव तुमी. सात आंध्रचो आमदार यूके गेलो आहा आनीक यूके सावन येयली म्हणटकीर तो प्रोटेस्ट करून बसतलो आनीक प्रोटेस्ट केले उपरांत सरकार डिसिजन घेतलो लोकांक नाका जाल्यार बंद करता म्हणून मॉलाचो ऑपरेट. आतां कोणाक एडवांटेज दिवपाची खबरो ह्यो आरजीपी दिवपाक खबरो. आनी आरजीपी दिलो म्हणटो कितें जातलें तेगे थोडे आहाय ते खंयच्यान ते बोवाळ मारतले उजो कोण दुरेशान आरजीपीन हे मॉल बंद केले. 25 कोटी मोडले. सरकारान 25 कोटी मोडले. 25 कोटी मोडलो आसतना पासून आमी हे मॉल बंद करून दाखयले म्हणून. हिंगा दोनी हात बराबर चलताय. बीजेपी आनीक आरजीपी. हे मॉल युनिटी मॉल जावपाना. हे सरकार स्क्रॅप करतलो. नांव जातले आरजीपीन केलें म्हणून. पण तुका आरजीपी फकत ह्या सरकारान आरजीपी मातशें पुश दिलो कित्याक आरजीपीन आयज आरजीपीचे लिडर आयज तुमचेले आसले एमएलए यूके गेले. थिंगा आरएसएसाचे बरे लिडर आहाय. थिंगा विर्जिन गार्मन फॉक तो आयकूं जाय नको फ्रेंड ऑफ गोवा गुड गव्हर्नन्स म्हणून. तो एक आरएसएसा बरो हांबो बरे कॉन्ट्रिब्यूट करता जायते आनी हे भितरले वचून तांकां ऑलरेडी मेळ्ळे यूके. आनीक हे सगळे थारायलो हे मॉल जावपाना. ही मॅसेज मुगेली आमगे गोंयकारांक पावपाक गरजे आहा कित्याक हे सगळे हे पॉलिटिकल स्क्रिप्ट कोण हाडले मी. पण तुका न्हू आतां इलेक्शन आहाय. त्या वर्सा इलेक्शन आहाय आनी ह्या इलेक्शनाक हाल्या इलेक्शन जावपाना न्हू. हे बरे भाशेन जावपा जाय. ही मॅसेज पावपा जाय की बाबा सरकारान आरजीपीगे आयकोन आरजीपी गेले प्रोटेस्ट करून हे मॉल बंद उडयला. 25 कोटी म्हणून ते बंद उडयले म्हूण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांद्रे पोलिसांनी मोर्जे वाठारात धाड घालून 4,72,000चो गांजो जप्त केलो. या प्रकारात हावेरी कर्नाटकाच्या मोद्दीन तालेवेगार हेका पोलिसांनी रंगेहात अटक केले. ताच्याकडल्यान सुमार 5.5 कोटीचो ड्रग्स जप्त केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोर्जे गुळे वखदाची विक्री जाता अशी माहिती पुलिसाच्या हाताक लागिल्ली. या माहितीच्या आधाराचेर सापळो रचून पुलिसांनी दुबाविताक रंगेहात धरलो. नमस्कार. एके सायटीन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंयांतलो सगळो ड्रग्स सोंपोवपा खातीर पावलां उचलीत आसा. त्याच नजरेंतल्यान मोर्जे खिंड गार्डन हांगासर 25 रोजी राती 8:30 वरांचेर
मोहिद्दीन तले वेगर हुसेन कर्नाटकचो 38 वर्साचो नागरीक ताच्याकडे 4 किलो 722 ग्रॅम गांजा सापडला. तो पार्किंग जागेर गिरायकाची वाट पळयतालो अशी माहिती मांद्रे पोलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत मांद्रे पोलिसांची एक टीम संशयिताची झडती घेतली. ताचेकडे जी बॅग आशिल्ली ताचेकडे काही फुलां, त्या बॅगान फळां आशिल्ली आणि त्या फुलांच्या सकयल 4 किलो 722 ग्रॅम असो गांजा सापडलो आणि ताची किंमत 4,72,000 बाजारान आसा अशें पोलिसांचे म्हणणे आसा. आणखी काही ड्रग्स गांजा व्हडा प्रमाणात किनारपट्टीत जेन्ना पार्ट्यांचे आयोजन करतात त्या वेळार हे मादक पदार्थाची विक्री आणि व्यवहार व्हडा प्रमाणात जाता. तांचेरही पोलिसांनी लक्ष दिवची अशी मागणी आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. हडफड्या प्रकरणात आता मेरेन सरकारान पंचायत सचिव आणि सरपंचाक धरला. मात इतली वर्सां थळावो आमदार ओगी कित्याक? ते बेकायदेशीर क्लब चलोवपाक परवानगी कित्याक दिली असो प्रश्न आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन विचारला. गोंयांत जायते बेकायदेशीर व्यवसाय चलता ताचेर सरकाराचें नियंत्रण ना. वेर्ना लुपिन फॅक्टरी फाटल्यान असोच बेकायदेशीर इमारती आसात. एका म्हयन्या भितर सरकारान हाची चवकशी केली ना जाल्यार कोर्टात याचिका दाखल करतलो म्हण मिकी पाशेकोचें म्हणणें. कोणागेलो पूत, कोणागेलो चेडो, कोणागे पाय, 25 जाण मेले वय आरपोरा. आता हांवूय चोयतालो न्यूजाचेर, न्यूज येताय, आमी मॉनिटर करताय. बाबा लोक म्हणटालो मिकी आज कितको उलयता, पयलीं उलयनासलो. कित्याक लोकांकूय कळपाक बरें बाबा ते सिक्वेन्सीस कितको हालले ते तुमकां कळ्ळें आसतलें. बाबा सेक्रेटरी भितर गायलो, पंचायताच्या सरपंचा भितर गायलो, रेड मारले आतां. पूण हांव एक आमदार आसलोलो, हो आमदार आहा जाल्यार म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघात 7 गांवां, 7 पंचायत आहा आनी 7 पंचायताक हाला कितें तरी जाता आमकां खबर आसता. येदोळ कमर्शियल क्लब चलतालो सॉल्ट पेनान. आता आमदार आपण नको म्हणटा आनीक ते सेक्रेटरी म्हाका दिसता बेतालबातीच्या गांवांत 4 वर्सां जाल्ली ना सारकी, पूण 5 सेक्रेटरी गेले, 5 सेक्रेटरी. सो हो बीच बाय क्लब, बीच बाय रोमियो लायन म्हणटा तो क्लब आता इतली वर्सां चलता. हांव वॉज सरप्रायज लोकल एमएलए तो क्लब आहा म्हूण खबर ना, इलिगल आहा म्हूण खबर ना म्हूण. आनीक हो सरपंच आतां क्लोज. सो आता हे सगळे बेड घाता सोडा सेक्रेटरीची गायले, सरपंच गायलो, कोण सेक्रेटरी आलो त्या टायमार कोण जाणा. एक गांवांत एक मतदारसंघ 5-6 गांव आहे. पंचायत एफआय कितको चलता, कितून कमर्शियल एक्टिविटीज चलताय. हांव एक इन्सिडेंट सांगता तुमकां आनी तो गरजेचो. हेज पयलोय हांवें काडलेलो आनी हांव आतां हे सिरियसली घेतलो आनी गव्हर्मेंट हेचेर एक्शन घेयना जाल्यार हांव कोर्टाक वयतलो, PI वयतलो आनी म्हाका दिसता हांव गव्हर्मेंटाकूय पार्टी करतलो, आमदाराकूय पार्टी करतलो आनी कोण आहाय तितल्याकूय पार्टी करतलो. आनी हिंग तर कितें लँडस्लायड जालें, ओके बिल्डिंगा उच पेटलो, तिंगा लोकांक धांवपाक मेळपाना. कित्याक तिंगा एक्सेस पासना, मोटराचेर एक्सेस ना. एक फायर ब्रिगेड वचपाक रस्तो ना तिंगा. तेका कितको लायसन्स दिल्या, इलेक्ट्रिसिटी दिल्या, उदक कितको दिला, तेका परमिशन नाय, प्लॅन नाय तेन्ना बिल्डिंगाक. ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग मारलो आहाय आनी त्या बिल्डिंगांनी जो इतलो इंडस्ट्री स्ट्रीटार लोक आहा आनी खुदको न्हू ह्या आमदाराक गेलो सायको फ्लॅश ब्लड रिलेटिव्ह तिंगा ती एम्प्लॉयमेंट एजन्सी चलयता, लेबर सप्लायर चलयता आनी एक सगळे म्हाका दिसता तेकोडे सुमार 1000 सुमार तेकोडे लेबर सप्लायर चलयता एजन्सी दिलो आहा. आनी हे सगळे त्या बिल्डिंगान रावताय. म्हाका दिसता एकूच बिल्डिंगा उच पेटो टाटा करून सगळे बाकी आहा तांकांय उच पेटलो. सरकाराक एक वॉर्निंग दिता
येसो लो आयज ही गोष्ट जाल उपरांत येसो टेरिटरी जाल उपरांत लोकांक गव्हर्मेंटान कोण सेक्रेटरी सरपंचाक अरेस्ट करपाक व्हरना येसोले गोडणी जात पयले हे सरकारान हेची चवकशी करपाक व्हरना. पाळशीत पेटला बेकायदेशीर रेंव उसपाचो प्रश्न. गांवच्या अस्तित्वा खातीर वायदोंगर गांवकरांनी लढाई सुरू केल्या. पाळसे पंचायतीच्या सगळ्या वांगड्यांनी थळाव्या लोकांक तेंको दिलो. तशेंच देव सिद्धनाथाक गाराणे लेगीत घातले. संबंधिताचेर कारवाय करिनात जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. गांवान वायडोंगर ह्या वाड्याचेर मोठ्या प्रमाणात रेती काडटाप चालू आसा. असो काल एक प्रश्न, काल जी आमची ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेन ह्याच आमच्या वायडोंगरा वयल्या सगळ्या भावांनी उपस्थित केलो आणि आमकां एक निवेदन तेंच्यांनी केला की तुम्ही संपूर्ण पंचायत मंडळ ह्या जाग्याचेर येवन तेची पाहणी करची. आणि त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्या पंच सदस्यांनी तातडीन बैठक घेतली आणि आज ह्या जागेची पाहणी करपा खातीर आमचा संपूर्ण पंचायत मंडळ हयसर उपस्थित आसा. परिस्थिती बघली अत्यंत भयानक आणि भयावह आसा. कारण हो उंच उंच दिसणारो वायडोंगर, त्याच्या पायथ्याशी असणारी ही लोकवस्तीतली लोकांची घरां आणि त्याच्या पायथ्याशी असलेली ही न्हंय आणि हे न्हंयन प्रचंड प्रमाणात ही रेती काढली वयता. आणि त्यामुळे हो जो वायडोंगराचो उंच भाग जो आसा आणि त्याच्या पायथ्याची ही जी घरां लोकांची आसा, लोकवस्ती आसा, ही पूर्णपणे ह्या पाण्यान विसर्जित जाली वयतली. आणि ह्याच भयापोटी काल ग्रामसभेन ह्याच वायडोंगर वाड्यावयले कितकेशेच भाव, जेतून मालदार असले, जेतून मानरेकार असले, जेतून कासकार असले, जेतून नायक असले, जेतून शेख असले, जेतून रामजी असले, जेतून बुगडे असले आणि असंख्य आमचे क्रिस्तांव भाव असले, त्या सगळ्यांनी एकच मागणी केली की आमच्या निसर्गरम्य जो वायडोंगर आसा त्याचा रक्षण जावचा आणि जे कोण हयसर व्हडयेन रेंव काडटात तेंचेर कडक अशी कारवाई जावची. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया